चांदोळीच्या काटाचेर सामकी सुंदरशी चर्च, वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च म्हटल्यार जाता, आनी जी सामकी फेमस चर्च, हांगा कितलेशेच ट्युरिस्ट येता. ही सुंदर चर्च पळोवपाक भायले लोक येता. आमचे पॅरिशनर्स जे आसा ह्या चर्चीतले भरपूर केअर घेतात. आनी नवे आमचे फादर बेंजामीन जे आयल्यात तेंचें भरपूर नांव आयकलां. ते ज्या कडेन चर्चींनी गेले त्या चर्चीन बरें काम केलां. त्या चर्चीन जी पेंडींग कामां आशिल्लीं, उदरगत कितें जावपाक जाय ही सगळी तेंच्यांनी हेज्या पयलीं केलेली आसा. आनी आमी जेन्ना वेलकम करूंक आयिल्ले फादरीक, तेन्ना फादरीन आमकां 2 प्रपोजल दिलेले. हे एक तर हो आमचो पेवर्स घालपाचो, आनी जे आमी वॉल बांदल्या हो मातसो पोन्नो प्रपोजल. पूण तेज्या भायर आनी एक 2 प्रपोजल आमचे ऑनरेबल फादरान आमकां हांगा दिलेले. एक आमची सिमेट्री आसा, तेजो एक वॉल बांदपाचो आसा, तोय भरपूर टायम पेंडींग आसा. तें काम आमी घेतलेलें आसा. आनी एक तेंच्यांनी फुटसाल ग्रावंड हो एक आमकां प्रपोजल दिला. सो अशें आपल्या गांवांत, आपल्या चर्चीच्या ज्युरिडिक्शनान, आपल्या पॅरिशनराक लागून म्हाका दिसता ज्यो बऱ्यो गजाली आसा ह्यो, आनी चर्चीक लागून ज्यो बऱ्यो गजाली आसा ते सगळे आमकां रिक्वेस्ट फादर बेंजामिनान आमकां दिलेले आसा. आनी ते आमी मान दिवन आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे सरपंच सुश्मिता पेडणेकर आनी सगळी म्हजी पंचायत रेस मागस ही जी कामां आसा ही फुडें व्हरपाक लागून कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसा. आयज 2 आमी कामां हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. एक जो नालो जे फादरीन सांगलें, वयलें दोंगरा वयलें सगळें उदक जे सकयल येता ते फुडें दर्यान पावनाशिल्लें आनी ते स्टॅग्नेट जातालें. आनी थंय सगळें तें म्हणजे उदक काळें पडलां, थंय मस्किटो ब्रिडींग जातालें, सगळें जातालें. सो हे आमी तेजे वॉल्स जे आसा, आनी थंय सी इरोजन जावन तुमी पळयलां आसतलें दिसान दीस हें फुडें वचत आसा, रेंव व्हांवता, माती वचत आसा. सो हेका लागून सामकी गरजेची गजाल आशिल्ली की दोनी सायडीचे वॉल जे आसा हे कॉन्क्रिटान बांदून काडपाक. हे आमी आयज 17 लाखाचे WRDच्या मार्फत हें सँक्शन जालेलें आसा. हांव तेंचे AE आसा परुलेकर, आमचे आमोणकर जे हांगा आसा, आनी ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हें काम आमकां सँक्शन करून दिलें. बेगींतल्या बेगीन हें काम सुरवातूय जातलें आनी बऱ्या तरेन हें काम कंप्लीट जातलें, जे करून ते स्टॅग्नंट वॉटर जें आशिल्लें हें सारकें वयरच्यान येवन दर्यान फुडें व्हांवून वतलें तें नॅचरल हितून आपल्या. आनी तशेंच हांव खरेंच सामको कॉन्फिडन्सान आनी सदांच बऱ्या हितून हांव संदीप भाईचें नांव घेता. आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर, ताका टर्म्स कमी मेळ्ळो सामको, पूण त्या कमी टर्मान काम कशें करपाचें हें ताणें सगळें उरलेलें जे ZP मेंबर आसा तांकां दाखयल्लें आसा. काही दिवसां पयलीं कित्याक फेस्त लागीं येता आनी हांगा ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आनी हांगा पेवर्स घालपाक जाय हें फादरीन आनी आमच्या पॅरिशनरांनी आमकां सांगलेलें. आनी त्याच नेटान संदीप भाईन फुडें व्हरून आयज आमी तेजें उक्तावण केलां. हें सुद्दां जें हेजें पेवर्साचें काम आसा हें 10 लाख रुपयाचें. सो आमी एक टीम म्हणून सदां सांगता काम करता. हांव आसूं, आमचो संदीप भाई आसूं, आमची पंचायत आसूं, आमी युनायटेडली काम करता. आनी हें करता आसतना आमचे पॅरिशनर्स जे आसा, आमचे स्थायीक लोक जे आसा हेंचो सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा. ताका लागून आमकांय मातसो नेटान आनीक काम फुडें व्हरपाक ती मजा येता. आनी त्या हितूनच आयज टू एड टू दॅट हांव सांगता की फादर बेंजामीन ना भशेन आमकां सामकें एक्टीव मनीस ह्या चर्चीन आमकां मेळिल्ले आसा. आनी जी तेंच्यांनी कामां सांगल्या म्हणजे आतां हेजे फुडें जी एडिशनल कामां आसा ही सुद्दां आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले. हें करता आसतना तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हांव सदांच सांगता की आमचेर पयलीं तुमी दिलास तेजे फुडें आसचो. कित्याक आमकां कामां कंप्लीट करपाक लागून तुमी जर आमकां ते फॉलोअप करात आनी आमच्या कडेन तुमचो आशिर्वाद सदांच आसा जाल्यार कामां फुडें वचपाक आमकां सदांच बरी पडटा. सो हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज तुमी सगळे जाण हांगा आयले. आनी फादराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळे पॅरिशनरांक देव बरें करूं म्हणटा, म्हाजी पंचायतीक हांव देव बरें करूं म्हणटा की कॉन्स्टंटली ते कामां जी आसा ही फॉलोअप करता. आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर ताकाय हांव कॉम्प्लिमेंट करता की ज्या तरेन ताणें कामां फुडें व्हेल्या. कित्याक थोडोसो टर्म उरला आतां कंप्लीट जावपाक, जिल्हा पंचायत इलेक्शनय आसा, पूण तेज्या पयलीं सुद्दां खुबशीं आनीक कामां आमी कंप्लीट केलेलीं आसा. ते फुडल्या दिसांनी तुमकां इनॉग्रेशन जाता आसतना दिसतली, फावंडेशन स्टोन घालता आसतना दिसतलें. आनी म्हाजे सगळे प्रेस भाव हांगा आयिल्ले आसा. तुमकांय हांव सगळ्यांच्या आमच्या पॅरिशनराच्या वतीन, पंचायतीच्या वतीन, जिल्हा पंचायतीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आज आमी रेश मागोश चर्ची कडेन आसा. आमकां हांवें लॉंग पेंडींग हो नालो आशिल्लो जो तो हांवें लेटर बरयल्लें डिपार्टमेंटाक तशें आमच्या MLAन इनिशिएटीव घेवन बेगींतल्या बेगीन तो पास करून हाडिल्लो आसा. आनी आज आमी हांगा फावंडेशन घातिल्लें आसा. तशेंच हांगा चर्ची कडेन जो पेवर्स घालपाचे आसा ते आमी संदीप बांदोडकारा कडेनूय आमी हे प्रपोजल गेल्ले तें तेणें बेगींतल्या बेगीन करून दिल्लें आसा. आनी हें काम बेगीन जातलें. आनी अशेंच जी कितें पेंडींग आनीक 2-3 कितें कामां आसा ती म्हाका फूल विश्वास आसा की बेगींतल्या बेगीन आमचो टर्म
काबार जावचे पयलीं आमचो MLA तशेंच आमचो ZP तशेंच म्हजे पंचायत मेंबर मेळून आमी काम कंप्लीट करतले. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.